नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. इस्रोचे मिशन आदित्य L1 यशस्वी लॉन्च. सूर्याच्या दिशेन 125 दिसांची यात्रा सुरू. पृथ्वीकडच्यान 15 लाख किलोमीटरार L1 पॉइंटार सूर्याचे कक्षेत आदित्य जातले स्थिर. एक राष्ट्र एक वेंचणुके विशीं मोदी सरकारान 8 वांगडी समितीची केली घोषणा. आदलो राष्ट्रपती कोविंदाच्या फुडारपणा सकयल समितीचेर अमित शहा, गुलाम नबी, हरीश साळवे, अधीर रंजन. गोंयची क्रायम रेट वाडटा. चडशे भायले 5 वर्साच्या डाटा प्रमाण भायल्यांचो आंकडो मोठो. विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. सीसीटीव्ही बसोवचे. बायलांक पोलीस स्टेशनां जाय. अग्निवीर म्हणून देशाची सेवा करून येतल्या गोंयांत 10% रिझर्वेशन. पुलीस, फायर आनी फॉरेस्टाचे युनिफॉर्म सेवेत आरक्षण. मुख्यमंत्री सावंताची घोषणा. धारगळे डेल्टा करपाच्या प्रकल्पाक पावरीची 100% व्यवस्था. रिन्युएबल एनर्जींतल्यान करची पडटली. EIA ऑथॉरिटीची 3000 कोटीच्या प्रकल्पाक अटीचेर 7 वर्सां खातीर EC. गोंयच्यान चोरयां सोरो व्हरपी ट्रक बेळगांवां एक्सायजान धरलो. ट्रक धरून सुमार 28 लाखांचो माल जप्त. प्लायवूडाच्या 208 बॉक्सांनी हुबळी वटेन व्हरताले सोरो. बाराशे कोटी मोडून खांडेपार पुलासान ओल्ड गोवा मेरेन हायवे रुंदीकरणाचे काम. अंडरपासाची व्यवस्था. सुदीन PWD मंत्री मुख्यमंत्री मेळटले नितीन गडकरी. पत्रादेवी ते धारगळ मेरेन हायवेचे काम 3 वर्सां जाली हुमकळना. सर्व्हिस रोडाची चाळण. लोक विटलो. कॉन्ट्रॅक्टरान फटयले. लोकांचो आरोप. अंदूचे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जाहीर. गोंयच्या खासा भुरग्यांचे दिशा शाळेचो शिक्षक अविनाश पारखेक पुरस्कार. 5 सप्टेंबराक दिल्ली राष्ट्रपती मुर्मूच्या हस्तुकीं भोवमान. इस्रोन आदित्य L1 मिशन यशस्वी लॉन्च केलें. श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशनांतल्यान दनपारां 11:50 आदित्य L1चे यान लॉन्च जालें. PSLV XL रॉकेटा वरवीं उड्डाण केल्ल्या आदित्य L1ची याना कडच्यान मुक्त जावन 15 लाख किलोमिटरांची 125 दिसांची यात्रा सुरू जाल्या. फुडलीं 5 वर्सां सूर्याच्या उत्सर्जनाचो अभ्यास हे मिशन करतलें. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. Now the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. Very long journey of almost 125 days. L1 solar panels are deployed and the spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun Earth Lagrangian point L1. Once this Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. मजगती प्रधानमंत्री मोदीन ट्विटरावरवी इस्रोची तोखणाय केल्या. यशस्वी चंद्रयाना उपरांत भारताची सूर्य मोहीम. आता हाज्याय फुडें भारत स्पेस रिसर्च करीत रावतले म्हूण मोदीचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
मोदी सरकारान एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचे नजरेन 8 वांगडी समिती जाहीर केली. आदलो राष्ट्रपती कोविंदाच्या फुडारपणान हे समितीचेर अमित शहा, जम्मू काश्मीराचो गुलाम नबी आझाद, ज्येष्ठ आदवोगाद हरीश साळवे, काँग्रेसीचो खासदार फुडारी अधीर रंजन चौधरी, सुभाष कश्यप, NK सिंग, संजय कोठारी हांचो आस्पाव केला. 18 सप्टेंबरा सावन संसदेच्या खासा अधिवेशनात हे विधेयक एक वेळ येवंक शकता. फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयची क्रायम रेट एकसारकी वाडटा. पुलीस क्रायम कंट्रोलाक यत्न करतात, मात एकार एक गुन्यांवाच्यो केशी वाडत आसात. ह्या चडशा केशींनी गोंया भायल्या लोकांचो मोठो वांटो आसा म्हूण पुलिसेचोच डाटा सांगता. फाटल्या 5 वर्सांत गोंया भायल्यांनी केल्ल्या गुन्यांवाचो आंकडो दाखोवपी हो खासा रिपोर्ट. शुक्रारा जाल्ल्या मुख्यमंत्र्याच्या हॅलो गोंयकार कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत क्रायमाचेर उलयलो. क्रायमान परप्रांतीयांचो व्हड वांटो. तुमच्या शेजाऱ्याक वा तुमच्या घरांत भाड्याक रावपी मनशांची म्हायती करून घेयात म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. मजगती फाटल्या 5 वर्सांचो क्रायम रेट आनी क्रायम आंकडो पळयल्यार गोंय भायल्या लोकांचो क्रायमान व्हडलो वांटो. गोंयांत चोरयो, घरफोडी, गाडयो चोरी, चेन स्नॅचिंग, अपहरण, खून आनी हेर गजाली मोठ्या प्रमाणात वाडल्यात. 2019तल्या क्रायमाचो आंकडो पळयल्यार 13 खून रजिस्टर, घरफोडीच्यो 7 केसी, गाडयो चोरीच्यो 33 केशी, चेन स्नॅचिंग 11 केशी, अपहरणाच्यो 12 केशी आनी चोरयेच्यो 6 केशी रजिस्टर. 2020तल्यो क्रायमाच्यो केशी पळयल्यार 16 खून रजिस्टर, घरफोडीच्यो 16 केशी, गाडयो चोरयेच्यो 22 केशी, चेन स्नॅचिंग 8 केशी, अपहरणाच्यो 9 केशी आनी चोरयेच्यो 5 केशी जाल्यात. 2021 केशी वाडल्यात. 10 खून रजिस्टर, घरफोडीच्यो 22 केशी, गाडये चोरीच्यो 24 केशी, चेन स्नॅचिंग 12 केसी, अपहरणाच्यो 8 केशी आनी चोरयेच्यो 12 केशी जाल्यात. 2022 म्हळ्यार पोरूं 17 खून रजिस्टर, घरफोडीच्यो 45 केशी, गाडये चोरयेच्यो 40 केसी, चेन स्नॅचिंग 9 केशी, अपहरणाच्यो 18 केशी आनी चोरयेच्यो 7 केशी रजिस्टर जाल्यात. 2023 30 जून मेरेन 6 खून रजिस्टर, घरफोडीच्यो 20 केसी, गाडये चोरयेच्यो 19 केसी, चेन स्नॅचिंग 5 केशी, अपहरणाच्यो 4 केसी आनी चोरयेच्यो 3 केशी जाल्यात. ह्या सगळ्या केसींनी गोंय भायल्या लोकांचो व्हडलो वांटो. वाडट्या गुन्यांवांचेर पुलीस अलर्ट. DGP म्हणटा SPनी सोशल मिडिया पुरते मर्यादीत रावचे न्ही, ताचे भायर चौकशी करची आनी दरबार घेवचे. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंयांत गुन्यांवकारी वाडत आसा. घरमंत्र्यान लक्ष घालून चौकशी करची म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय मागता. गोंया भायल्या नेतल्यांचेर पुलिसांनी सारकी नजर दवरची. CCTV बसोवंक जाय. बायलां खातीर खासा पुलीस स्टेशनां उक्तीं करचीं म्हूण विजयाची सुचोवणी. There is an escalating crime wave in Goa, which is highlighting a very alarming trend. Strong message Home Minister कडच्यान नाजाल्यार DGP कडच्यान लोकांक जाय. हांव आजो वयता अशें म्हणटा की पुलीस स्टेट जावची म्हणून गोंय, पूण एक स्ट्रॉंग मॅसेज वचूंक जाय. ती स्ट्रॉंग मॅसेज कित्या खातीर गेल्या 4 दिसांनी 6 मर्डर जाल्ले. पयलीं गोंय म्हणटा तें वॉज कन्सिडर्ड एज द सेफस्ट प्लेस टू लिव. नाव इट इज कन्सिडर्ड द सेफस्ट प्लेस टू किल. हांवें एक डिमांड केल्लो की गोंयांत वुमन पुलीस स्टेशनां दरेक तालुक्यान म्हळ्यार 12 वुमन पुलीस स्टेशनां आसची. गव्हर्मेंट इंटरव्हेंशन आतां कित्या खातीर रिकरन्स जावपाक जायना. जालें तें जालें, पूण फुडें पडते जावंक जायना. आतां होम मिनिस्टरान इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आहा. स्ट्रिक्टर सर्वेलन्स ऑफ मायग्रंट जे आसात, जे गोंयांत भितर सरतात, हांचे नेबरहुड्सांत पेट्रोलिंग, CCTV कॅमेराज इन वल्नरेबल एरियाज आसचेच पडटले. गव्हर्मेंट शूड मेक अ प्रोविजन फॉर दिस. बाराशे कोटी मोडून खांडेपारच्या पुलासान ओल्ड गोवा मेरेन हायवेचें काम जातलें. 2024 सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या कामा खातीर सुदीन PWD मंत्री आनी मुख्यमंत्री खंय नितीन गडकरीक मेळपाचे आसा. 6 लेन हायवेचें काम करतना अंडरपासाची वेवस्था करतले म्हणून सुदीन सांगता. चिरपोटेंच्या लोकांकय खंय थाकाय.
प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर अलॉंग विथ एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर त्यांनी सगळे हे करून एक नवे प्लॅनिंग आम्ही तयार केलें आणि हे प्लॅनिंग आज अशें आसा की तातूंत आमी दोनूय गोष्टी घेतल्या. पयले प्लॅनिंग आसा ते जो रस्तो आतां एक्झिस्टिंग रोड आसा तो सरळ वयल्यान आसा तसोच आणि बांदोडेच्यान जो रस्तो येता तो पुंच्यान बस स्टँडार वता. अशें हे करून जे पुणकारांक आनी शाहपुणकारांक त्रास जाता ते प्रश्न सोडोवपाचो ठरयला. तेतून आमी केलें की परत फ्लायओव्हर केला. ताजें पत्र येता त्या आठवड्यात आमी दिल्लीक धाडटले आनी स्वता हांव अलॉंग विथ आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर दिनेश काब्रा आणि त्यानंतर आमचो मुख्यमंत्री दिल्लीक वचून माननीय आमचो जो एमओएसटी मोहनदेश मिनिस्टर आसा नितीनजी गडकरी त्याची भेट घेतल्या. अग्निवीर म्हूण देशाची सेवा करून येतल्यांक गोंयच्या रिझर्व्ह फोर्सांत 10% रिझर्वेशन मेळटलें म्हूण मुख्यमंत्री सावंताची घोशणा. पुलीस, फायर आनी फॉरेस्टाचे सेवेंत अग्निवीरांक जॉब रिझर्व दवरतले म्हूण मुख्यमंत्री सांखळे रवींद्र भवनांत उलयलो. भारतीय सशस्त्र सेना दळां विशीं मेगा करियर मार्गदर्शन कॅम्पाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. मिलिटरी फोर्सेस आसतले ह्या हातूंत जॉईन जावपाची ताच्या व्यतिरिक्त even though the Goa government has declared that 10% of the reservation those who are doing the अग्निवीर म्हणजे पुलीस असतले किंवा म्हणजे जेका बी ड्रेस युनिफॉर्म सर्विसेस म्हणटा फॉरेस्ट गार्ड असतले या पुलीस असतले किंवा फायर गार्ड असतले हातूंत तांकां 10% ऑफ द रिझर्वेशन जे आसा पळय हे तातूंत जॉईन जावपाची संदी अग्निवीराक पूण जो जॉईन जाता पळय ताच्या खातीर अवेलेबल आसा. धारगळे डेल्टा करपाक आपल्या प्रकल्पाक 7 वर्सां भितर 100% पावर रिन्युवेबल एनर्जींतल्यान उबी करची पडटली. गोवा पर्यावरण इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन ही अट घालून कंपनीक प्रकल्पाक ईसी दिल्या. ईसी 7 वर्सां खातीर आसतली. 3000 कोटींचो हो प्रकल्प धारगळे येतलो. तातूंत कसिनो आनी रिसॉर्टय आसतले. डेल्टा कॉर्प कंपनीक निमाणे धारगळच्या कसिनो कम रिसॉर्ट प्रकल्पा खातीर ईसी मेळ्ळा. गोवा इन्व्हेस्टमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन कांय अटी घालून कंपनीक ईसी दिला. निसर्गीक उदकाचो वांटो आडयनासतना काम करचें. थळाव्या अधिकारिणीची मान्यताय घेनासतना जमनीचें स्वरूप बदलूंक मेळचें ना. प्रकल्पाची विजेची गरज 100% रिन्युवेबल एनर्जींतल्यान तयार करपाक 2030 मेरेन प्राच. स्ट्रीट लायट सोलार आसपाक जाय. जाता तितली निसर्गीक लायट आनी गरम उदकाक रिन्युवेबल टेक्नॉलॉजीचो वापर करचो. खंयच्यो अटी पाळ्ळ्यो ना जाल्यार अधिकारिणीक ईसी रिवोक करपाचो अधिकार. ईसी 7 वर्सां खातीर आसतली. ह्या प्रकल्पाच्या सुवातेर 1964 झाडां आसात. तातूंतली 257 झाडां कापतले. सुमार 756 झाडां ट्रान्सप्लांट करतले. 4258 झाडां लायतले. रिसॉर्ट कम कसिनो प्रकल्प 3000 कोटी मोडून करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. गोंयच्या खासा भुरग्यांच्या दिशा शाळेचो शिक्षक अविनाश पारखेक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार फावो जाला. 5 सप्टेंबराक दिल्ली जावपा आशिल्ल्या खासा सुवाळ्याक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या हातान ताचो भोवमान जातलो. अंदू देशभरांत 75 शिक्षकांक हो पुरस्कार फावो जाला. 50,000 आनी पदक असो ह्या पुरस्काराचें स्वरूप. गोंया सावन चोरयां सोरो व्हरपी ट्रक बेळगांवां एक्सायज अधिकाऱ्यांनी धरलो. एकूण 28 लाखांचो म्हाल जप्त. प्लायवुडाच्या 208 बॉक्सांनी व्हरून हुबळी वटेन वतना हो ट्रक सुवर्ण विधान सौदा लागसार हायवेचेर एक्सायजान ताब्यांत घेतलो. 3 वर्सां जायत आयलीं तरी पत्रादेवी ते धारगळ नॅशनल हायवेचें काम तडीक लागना. तामोशा सर्व्हिस रोडाची चाळण. कॉन्ट्रॅक्टरान फटयले म्हणून लोकांचो बोवाळ. कॉन्ट्रॅक्टर खंय सरकाराचो जावंय. सरकारान लक्ष घालून सर्व्हिस रोड जाग्यार घालचो म्हूण लोक मागता. आयज सरकारान सांगलेलें की आमी पयले तुमकां सर्व्हिस रस्तो दितले जाल्यार सर्व्हिस रस्तो एकूय सारको ना, गायब आसा. हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा एमयूआराचो तो एक सरकारचो जावंय जाल्लो आसा.
त्यांच्यानी चतुर्थी पयलीं हे सगळे खड्डे पुरवपाचे, ना जाल्यार ह्या लोकांच्या जन आक्रोशाक सरकाराक जबाबदार रावचे पडटले. धुळीचो धूळ दिसांसून 2दा पुसूंक पडटा. सांगलेले कोण आयकना. 4 दीस जाले कोण आयकत ना कितें काय सांगले. बेळगांवच्या BS चन्नबसप्पा अँड सन्स टेक्सटायल मॉलांत एका म्हयन्याची खासा डबल डिस्काउंट ऑफर. 6 सप्टेंबर मेरेन ऑफर आसा. ऑगस्ट ना जाल्यार सप्टेंबरांत दर वर्सा ऑफरी आसतात म्हूण मार्केटिंग मॅनेजर सांगता. ऑफरी वेळार खंय लोकांची गर्दी आसता. गोंया सावन कितलोसोच लोक सिजनल ऑफरीच्या दिसांनी शॉपिंगाक बेळगांवां. बेळगावच्या BS चन्नबसप्पा अँड सन्स टेक्सटायल मॉलांत एका म्हयन्याची खासा डबल डिस्काउंट ऑफर. ऑफरी वेळार शॉपिंग करपाक लोकांची गर्दी. फाटली 29 वर्सां खंय अशा तरेन ऑफर दितात. गोंय सावन खूब जाण शॉपिंग करपाक बेळगांव पावतात. बरी क्वॉलिटी मेळटा म्हूण कस्टमर खंय वाडत आसात. एका म्हयन्याची ऑफर 6 सप्टेंबराक सोंपपाची. BS चन्नबसप्पा पे ऑफर चल रहा है, लेकिन अगस्त 6 तारीख से हमारा ये सितंबर 6 तारीख तक एक डबल डिस्काउंट हमने ऑफ़र रखा था. ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे आके ख़रीदारी करके तो वेडिंग सीजन के लिए दीपावली के एडवांस हमने लेके कस्टमर्स परचेस ऑलरेडी कर चुके हैं. BS टेक्सटाईल मॉल भितर आम्ही जे आता नवीन डबल डिस्काउंट म्हणून हे जे चालू केला हे झाले आमचे 1994 पासून दावणगिरी भितर चालू केला. तर 1994 पासून आज 29 इयर्स झाले हे आम्ही करते येला दावणगिरी भितर. जेन्ना बेळगांव भितर हे आमचे प्रोडक्ट्स हांगचे येयले, जेन्ना BSC मॉल बेळगांव येयली तेन्ना आमी कितें केलें, हे ऑफर हांगा बी चालू करूं शकतात ह्या अंदाजान आमी हांगा चालू केले. त्या हिशोबाक आमकां आसले की बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. गोवा भितर तुमगेले वास्कोच्यान, मडगांवच्यान, परत फोंड्याच्यान, बिचोली आणि बरेच ठिकाणी सगळे आमचे हांगा लोक येवन शॉपिंग करूंक गेलात. आणि हितून भितर आमकां हे ऑफर कित्याक श्रावणाक म्हटल्यार श्रावणा भितर हे वरमाला लक्ष्मी जे हे उरता पूजा करतात त्या हिशोबान आमी हे वरमालक्ष्मी पुजाच्या हिशोबान आणि बाकीचे सणावाराक हे दवरतात. नागरपंचमी येता ह्या गोष्टींक, परत रक्षाबंधन येता ह्या गोष्टीन आमी हे दवरिल्ले आसात. गोवा प्रो लिगांत पयल्या राउंडात जिनो स्पोर्ट्स क्लब आनी चर्चिल ब्रदर्सां मदीं फायट. धुळेर ग्राउंडार जाल्ले मॅचींत दोगांनी दरेकी 1 गोल मारिल्ल्यान मॅच ड्रॉ उरली. फाल्यां आयतारा पणजी फुटबॉलर्स आनी धेंपो स्पोर्ट्स क्लबा मदीं धुळेर ग्राउंडार मॅच जातली. आयज गोवा प्रो लिगान राउंड 7वी गेम आशिल्ली आनी आयज जी गेम आशिल्ली ती चर्चिल ब्रदर्स वर्सीस जेनरल स्पोर्ट्स क्लब यांचे मदीं. दोनूय टिमींनी 1-1 गोल मारली. जेनरल स्पोर्ट्स क्लबान फर्स्ट गोल मारली 53 मिनटाची पेनाल्टीची आणि मागीर ती इक्वलायज केली. चर्चिल ब्रदर्सान 78 मिनटाची तेंच्यांनी गोल मारून हेडर मारून गोल मारली आणि अशें करून दोन्ही गेमींनी 1-1 मारून दोनूय टिमीक 1-1 पॉयंट गावलो आसा. अक्षित गोपाल जो जेनरल स्पोर्ट्स क्लबाचो गोलकीपर आसा ताका मॅन ऑफ द मॅच गावलें. आणि जी फाल्यांची गेम आसली ती जातली पणजी फुटबॉलर्स वर्सीस धेंपो स्पोर्ट्स क्लब यांचे मदीं आनी ती सांजे 4 वरांचेर धुळे स्टेडियम हांगसर जातली. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.